प्रमोद सावंत सरकार तुमच्या दारी ही दिल्लीच्या आम आदमी पार्टी सरकाराच्या डोर स्टेप डिलिव्हरीची कॉपी. आपाच्या भौतिक घोषणांची अक्कल नासतना नक्कल करपाचो भाजपान यत्न केलो, पूण रोजगाराची घोषणेची नक्कल मात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत करपाक शकलो ना. गोंयांत बदल जाय, केजरीवाल जाय हे ब्रीदवाक्य घेवन रोजगाराच्या विशयावयल्यान आतां आमी गोंयभर प्रबोधन यात्रा काडटले, आम आदमी पार्टीन सांगला. आम आदमी पार्टीच्या वाल्मिकी नायकान पत्रकार परिषदेत हे यात्रेची घोषणा केली. 40 मतदारसंघात यात्रा जातली. 1700 बुथांचेर कॉर्नर मिटिंगो घेतले आणि आपाची रोजगाराची धोरणां लोकां मेरेन पावयतले, वाल्मिकीन सांगले. सावंत गोंयान वीज दर वाडोवपाचो आसलो, पूण अरविंद केजरीवालान आपाचे धोरण सांगल्या उपरांत ताणें भयानच गोंयचे वीज दर देंवयले. भाजपा सरकार अक्कल नासतना नक्कल करपाक सोदता. तांची सरकार तुमच्या दारी हे तांचे वेंचणुके आदले ढोंग आशिल्ल्याचो आरोपय ताणें केलो. गोंयकाराचे जे मूलभूत गरजो आसा, तांचे जे मेन इश्यूज, जे रेलेवंट इश्यूज आसा गोंयकारांचे, ते घेवन आमी फुडें सरिल्ले आसा. पयलीं आमी वीज आंदोलनाच्यो 250 मिटिंगो केल्यो. तातूंतल्यान जी फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रॉमीस आनी त्या भायर 4 प्रॉमीस आमी दिल्यो, ताचे आमी दारांनी वचून लोकांक अरविंद केजरीवालाची गॅरंटी सर्टिफिकेट दिली. आमी तांकां सांगलें की 300 युनिट उदक, 300 युनिट वीज फ्री, शेतकारांक वीज फ्री, 24 तास वीज आसतले आनी पयलींची बिलां माफ जातली. ह्यो प्रॉमिसीस घेवन आमी अरविंद केजरीवालाची गॅरंटी सर्टिफिकेट घराघरांनी पावयली. आनी जेन्ना हाजो लोकां मदीं बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, तेन्ना भारतीय जनता पार्टी जी म्हणटाली की कांयच फ्री दिवंक शकना, हे फक्त फ्री म्हणटा, खरें म्हळ्यार कांयच फ्री दिवंक शकना, एकदम भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमी उदक फ्री दिता म्हणून एक घोशणा केली. ताच्या मागीर आनी एक न्यूज आयली की खरें म्हळ्यार सावंत सरकार जो आसा तो विजाचे दर आनिकूय वाडोवपाचो आशिल्लो. पयलींच लोकांक लायटीच्या बिलाचो खूब त्रास जातालो, पूण तरी पूण हाच्या वयर सावंत सरकारान डिसिजन घेतिल्लें की आनिकूय दर वाडोवपाचे आसा लायटीचे. जेन्ना आम आदमी पक्षान 300 युनिट फुकट दिवपाचो घोशणा केली, तेन्ना सावंत सरकारान म्हळें की आमी बरें आमी विजाचे दर वाडोवचे ना आनी हाच्या खातीर 120 कोटी रुपया मोडटले म्हणून. सो तांणी खंय तरी विजाचे दर कमी दवरपाचे डिसिजन केलें. आतां तुमी पळयता की दिल्लीची जी डोर स्टेप डिलिव्हरी स्कीम आसा, ती एक वेगळीच तरेची स्कीम आसा. ती खरें डोर स्टेप डिलिव्हरी, ताजी एक अक्कल नासतना नक्कल करपी एक हांगा सरकार तुमच्या दारी एक स्कीम चलयल्या तांणी. आनी ही खरें म्हळ्यार सरकार तुमच्या दारी न्ही, सद्या इलेक्शन हांच्या दारी आयला म्हणून हांकां याद जाल्या लोकांची. 9.5 वर्सां जी सत्तेन आसा, ज्या सरकारान लोकांचें कांयच काम केलें ना, आतां तांकां लोकांची याद जाता आनी तांच्या दारी वचपाचें ढोंग करता. तर आमी बेसिकली पळयल्यार जेन्नाच्यान आम आदमी पार्टीन आपलें काम सुरू केलां, आनी त्या भायर कोविडा वेळार सुद्दां सगळ्यांनी पळयलें की खंयचीच पार्टी ऑन द ग्रावंड नाशिल्ली. फक्त आम आदमी पार्टीन ऑक्सिमीटर पावयले, हॉस्पिटलांनी जेवण पावयलें, रेशन पावयलें, डॉक्टर हेल्पलायन केली, खुबशें काम गोंयकारां खातीर केलें. सरकार सुद्दां तेन्ना खंय दिसूंक ना. पळय, आमचे दिल्लीचे मुखेलमंत्री तशेंच पार्टीचे संयोजक बाब अरविंद केजरीवालान जी घोशणा केली, ताणें एम्प्लॉयमेंट गॅरंटी दिली. आज आमी सगळे जाणां अनएम्प्लॉयमेंट, लोकांक नोकरी ना, तरणाट्यांक नोकरी ना, गोंयांत सगळ्यांक व्हडलो मुद्दो आसा. हाजेर ताणें जे 7 प्रॉमिसीस दिल्ले, ताजेर आमी फुडली कॅम्पेन सुरू करपाचें आसा. हें जेन्ना अनाउन्समेंट जालें, तुमी पळयलें की भारतीय जनता पार्टी कितली सामकी भियेली ती. ताणी प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक, एक रिएक्शन दिवपाक 24 तास लायले आनी 24 तासां नंतर सुद्दां ते ज्या प्रेस कॉन्फरन्सान कितें उलयलें तांकां कांयच कळूंक ना. 3-4 प्रेस कॉन्फरन्स जाल्यो पळयल्या तुमी, खंय तरी पेडण्या एक, मोर्मुगांव एक, आनी खंय त्या भायर तांच्या सेंट्रल ऑफिसान कितें उलोवपाचें, कशें उत्तर दिवपाचें तांकां कळ्ळें ना. अरविंद केजरीवालान म्हळें की आमी गव्हर्मेंट जॉब्सान फूल ट्रान्सपरन्सी हाडटले. तांणी काय म्हणूंक ना की आमी ट्रान्सपरन्सी हाडटले, कित्याक सगळेच जाणा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान फक्त मंत्रींक आनी तांच्या नातेवाईकांकूच नोकरी मेळटा, ना जाल्यार हांकां पयलीं पयशे दिवन नोकरी घेवच्यो पडटा.
अरविंद केजरीवालान म्हळें की सगळ्या घरांनी कमीत कमी एक तरी नोकरी आसतली. भारतीय जनता पार्टीन म्हणूंक ना की आमी सुद्दां एक नोकरी दितले. तांकां पडिल्लेच ना गोंयच्या तरणाट्याचे, तुमी उपाशी मारा म्हणटा. त्या भायर अरविंद केजरीवालान म्हळें की जो पर्यंत आमी एका घरान कमीत कमी एक नोकरी दिना तोपर्यंत तांकां म्हयन्याक 3,000 रुपया एक कॉम्पेन्सेशन दितले. तशेंच मायनिंगान जे आसा किंवा टुरिजमान जे आसा त्या घरांनी 5-5 हजार मेळटले. भारतीय जनता पार्टीचो कांयच उत्तर नाशिल्लें. ताच्या मागीर अरविंद केजरीवालान म्हळें की आमी 80% प्रायवेट जॉब्स जे आसा तातूंत सुद्दां 80% गोंयकारांक मेळूंक जाय असो एक कायदो हाडटले. भारतीय जनता पार्टीचें कांयच उत्तर नाशिल्लें. आनी लास्ट अरविंद केजरीवालान म्हळें की आमी गोंयान एक स्कील युनिवर्सिटी हाडटले. स्कील युनिवर्सिटी म्हळ्यार आज आमी पळयलां की खुबशे लोक शिकून तांकां तरी नोकऱ्यो मेळना. हाजेर अरविंद केजरीवालान एक सोल्युशन दिलें की आमी एक स्कील युनिवर्सिटी हाडटली आनी जे लोक शिकिल्ले आसा तांकां इम्प्लॉयेबल करपाक, तांकां नोकरी मेळपाचे लायक करपाक आमी एक स्किल्स तांकां दितले. प्रमोद सावंतान कितें म्हळें? प्रमोद सावंतान फकाणां मारली. तो म्हणूंक लागलो आमचे कडेन कॉलेज उगडपाक परमिशन घेवपाक खूब लोक येता. हांव तांकां सांगता आनी कित्याक तुमी कॉलेजां उगडटा काय म्हणटा प्रमोद सावंत. कित्याक ज्या लोकां कडेन डिग्री आसा तेच 50% लोक तातूंत घरा बशिल्ले आसा. तर असो मुखेलमंत्री जो आमच्या तरणाट्यांची फकाणां मारता, जो आमचे शिक्षण वेवस्थाची फकाणां मारता, तो कोणाचो मुख्यमंत्री तेच कळना आमकां. हें हाजें काम आशिल्लें आमची शिक्षण वेवस्था बरी करपाची, आमच्या तरणाट्यांक नोकरी दिवपा सारकी लायक करपाची. ही दोनूय काम हाणें करूंक ना आनी वयल्यान आमचीच फकाणां मारता. असलो आमकां मुखेलमंत्री पाविल्लो आसा. आमी 40 मतदारसंघान एक यात्रा करतले आनी ह्या यात्रेन आमचे सगळे पार्टीचे लिडर आसतले आनी 40 एका दिसा एका मतदारसंघान अशी एक यात्रा आसतली. तशेंच गोंयान जितले पोलिंग बूथ आसा सुमारे 1700 बूथ आसा. ईच पोलिंग बुथाचेर आमची एक कोपरा बैठक जातली. तर अशा तरेन आमी हो जो आमचो कॅम्पेन आसा तो फुडें व्हरतले, लोकां पर्यंत पावयतले. आनी आयची प्रेस कॉन्फरन्स जी आसा ते आमी अनाउन्समेंट करूंक सोदता की ह्या कॅम्पेनाचो स्लोगन आसतलो आमचो एक, आनी तो आसा गोंयाक बदल जाय, केजरीवाल जाय. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिग्स.